फाटली कितलीशींच वर्सां कुडचडेच्या सोनफातर वाठारांत गोरवां आनी म्हशी शेतांत घुसून शेताई बाडटात. ह्या शेती वेवसायाचेर शेतकारांचें पोट अवलंबून आसा अशें सोनफातर वाठारांतले शेतकार सांगतात. खूब फावटी ह्या संदर्भात पंचायतीक कागाळ करून लेगीत कोणूच कुयदाद घेना. शेतकी विभागान आनी शेल्डे पंचायतीन आतां तरी हो प्रश्न सुटावो करचो अशी खूब कळकळीची मागणी कुडचडे सोनफातर वाठारांतल्या शेतकारांनी केल्या. शेत आमगे वर्सा हे भाशेन हान इबाड करता आनी ते आज जायना आमच्यांनी सांबाळपा. आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगले, गव्हर्मेंटूय बी आमगे कांय एक्शन घेयना. कितें कृषी कार्ड कर आनी कितें मागीर आमी शिकलो काय न्हय, आमकां तें बेजार येता तें करपा. म्हणटा आमी शेत रोयताय, आमगे पयशे घेवन आमगे पयशांनी आमी ती वय केल्ली. वय मोडून ते सगळे फेन्सींग मोडून त्या मशिनी इबाड करून उडयले शेताचो. वर्सां जालीं आतां भोंवतणी लोक सायड रोयना त्या वर्सा सावन आतां जातलीं 10-15 वर्सां. आमी पंचायतीन दिलो, पुलिसीन दिलो, कोण हें एक्शन घेवना. ती मातशें आपणागे कोण मशीन थोडे टायम राखताय, आमी रातची येवन राखतालीं. कितें आमगे कश्ट केलो मेळपा जाय न्हू. 12 जाण कितले शेतकार आसा, 12. थोड्यांनी आपणागे शेत वर्स गोरू खाताय म्हण तो रोयला काडून उडयला. आमी ओन केला, एकल्यानी पयशे काडून सगळ्यांनी 1,000, कोण 500 रुपया, कोण 2,000 काडले आनी आमी हातीन काम केलां. आतां मागीर आमी रातीन रावून राखता. कितले म्हूण राखतलो, सदांच जायना न्हू रातची रावपा हिंगा. कितें पिकपा टायमार आतां ह्या वर्सा सामकें इबाड केलें. आतां फसवलोले कितें करपाचें.